Beloved brothers and sisters, on the 8th day of the novena, our theme is Pilgrims of Hope United with Christ in Sufferings. We dedicate this day to the suffering humanity. Venerable Agnello, having witnessed the suffering of his own mother in his childhood, had deep empathy for the sick and the suffering. The devotion to Our Lady of Sorrows was deeply ingrained in his heart. In our lives, when pain and illness come, we become afraid, we worry, we complain to God, and we live in despair. Jesus faced the sufferings in his life with patience, was nailed to the cross, died, and rose in triumph again. We have a share in Jesus' suffering, death, and resurrection. If we remain united with Jesus in our sufferings, we too will rise with Him. We pray that all those suffering may fix their gaze on Jesus' cross and find strength. प्रितीच्या भावा भगिनी, नोवेनाच्या 8व्या दिसाक आमचो विषय आसा कुश्टांनी जेजूक एकवटून रावन बोरवेशान जिविताची यात्रा करूया. आयचो दीस पिडेवंता पासत वेगळिला. पाद्र अग्नेलान सुपुर्लोच आसतना ताची आवय सवय पिडेवंताचे कोश्ट आनी दुखी पळयल्यात आनी दूख अनुभवला. ताचे कालीस पिडेवंता सवय सदांच ओडटाले. देखून दुखेस्त मायेची बोगती ताच्या काळजान रिगून आसली. फिरगोजांनी वावुरतना पिडेवंतांक आनी कोश्ट भोगतात तांकां आत्मीक घोटाय आनी बोल दितालो. आमच्या जिवितांत पिडा कोश्ट आयलोले पळोवन आमी भियेता, बोरमासो शेलमळ जाता, देवाक शिंता आनी निराशीपणान जियेता. जेजून आपल्या जिवितांत आयलोल्या कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो केलो. आपल्या कुर्साक ताणें वेंगयलो आनी कोश्ट मरण सोसून तो पुनर्जीवन जालो. जेजूच्या कोश्टा मरणान आनी पुनर्जीवनपणांत आमकांय वांटो आसा. कोश्टांनी जेजूक आमी एकवटून रावली जाल्यार ताचे बरोबर आमी पुनर्जीवंतूय जातल्या. सगळ्या पिडेवंतांनी आपल्या कोश्टा दुखींनी जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारून घोटाय घेवंक तांकां बापाचो आदार मागूया.
स्नेहा जतना जुआरीनगर, फिलीप फेर्रांव जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता, विक्टोरिया फेर्रांव वेलसांव, आपल्या खासगी तेसावा पासत मागता, आना न्यूनस गोवावेल्या, रेझर रेमन आनी गिझेल काजाराची तयारी बरे भाशेन जावंक मागता, रेमेडियस फेर्नांडीस कोर्ताली, सारिना सावियो एतन क्रास्टो कोरिया आनी फामील, फेर्नांडीस आनी फामील आनी डिक्रूज फामिलीक बरी भलायकी आनी पेकोवणी मागता, सावियोला फेर्नांडीस चिकाली. सगळीं उबी रावया आनी सुरवातेचें गीत गावया. Sunkosztani szotatuga, Koszkiakuti szotatuga, Kuszalpara szotatuga, Szoglet kore szotatuga, Visszapatulu dekana, Kalzace udgasota, Aicsa disace sul posto, Tuka donia che betoida, Sunkosztani szotatuga, Kuszkiakuti szotatuga, Kuszalpara szotatuga, Szoglet kore szotatuga, Tuka buri kastatena, Moje pito suska sota, Aukotola kike korche, Dunia cirus patil rauche, Sunkosztani szotatuga, Koszkiakuti szotatuga, Kuszalpara szotatuga, Szoglet kore szotatuga. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, बान्यावोत आग्नेलाचे 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करताव. आयज नोवेनाच्या 8व्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय कोश्टांनी जेजूक एकवटून रावन बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. आयचो दीस पिडेवंता पासत भेटयला. आमच्या जिवितान पिडा कोश्ट आयलोले पळोवन आमी भियेताव. बोरवासो शेलमळो जाता. देवाक शिंटाव आनी निराशीपणान जियेताव. जेजून आपल्या जिवितान आयलोल्या कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो केलो. आपल्या खुर्साक ताणें वेंगयलो आनी कोश्ट मरोन सोंसून तो पुनर्जिवंत जालो. जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणान आमकांय वांटो आसा. कोश्टांनी जेजूक आमी एकवटून रावलीं जाल्यार ताचे बरोबर आमी पुनर्जिवंतूय जातले. सगल्या पिडेवंतांनी आपल्या कोश्टा दुखांनी जेजूच्या खुर्साचेर नदर मारून गोठाय घेवंक तांकां बापाचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आमच्या जिवितान जेन्ना दुयेंस पिडा आयली,
कोश्ट दूख आयले तेन्ना कोतकोत्यान आनी बोवाडतान आनी बरोवशान आमी जेजू लागीं मागले आनी आमचो बोवाड पळोवन आमकां जेजून बरी केली. बरी करतोच घडी जायते फावटी देवाक आर्गां दिवंक आमी विसरल्या. आमचे दुयेंस पिड्या विशीं आमी दुसऱ्यांक सांगले आनी दुसऱ्यांनी आमचे पासून मागले, पूण कोश्ट पयस जातोच तांकां देव बरें करूं म्हणून आमी विसरली. असलें आमचें जिवीत चलां जाल्यार त्याच जेजू लागीं आनी एकामेका लागून पातकाचे भोगसणे मागुया आनी आमची मनां आनी आमची काळजां नितळान निर्मळ करून हे भेटेंत आमी भितर सरुया. आनी दूख धरून चोगली बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदपुतव्या देवाक आनी तुमकां बाब म्हणटलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार बरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब म्हणटलो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोद पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaka Pluto, Somiaka Pluto, Pluto, Krista Pluto, Krista Pluto, Pluto, Somiaka Pluto, Somiaka Pluto, Pluto. प्रार्थुया. सोर बोलीश देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टाचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडेन कोश्टल्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखेंत आनी पिडेंतूय आपण सुभागी म्हूण वळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सुस्निकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट मिटोवंक तांकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवोदाच्या पुस्तकावेले वाचप. आमी आयकलां ते कोण सोत मांदीत आनी सर्वेस्पराचें बळ कोणाक कळीत जालां. आमचे मुखार मुळांतलो उपजल्ल्या फांट्या सारको तो वाडलो, सुके कोड्डे जमनींतल्या पाळा सारको. आमी ताका देखलो, ताका सोबिताय ना, स्वरुपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो, कोश्ट दोगड भोगलोलो. जांचे मुखार आमी तोंड धांपता तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात, कोणूच ताका लेखिना. खरेंच म्हणल्यार आमचे कोश्ट दोगड ताणें भोगले आनी आमचे दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलेलो, देवान खास लायलेलो आनी सोकला उडयलेलो अशें आमी ताचे विशीं चिंतले.
खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विधलो, आमच्या पातकाच्या बारान तो चिड्डलो. ताचेर खास पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे घाये पेकले. कोश्टा दोगडांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवच्याक तो भेटयत जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब हांव तो भोवूंक पावतलो आनी ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी शार्ती पावतली. ताच्या आत्म्याचे वळवळे सोंपले उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशाची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टा दोगडां वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यवंत करतलो. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळो. सगळीं म्हणुया, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळो. हांव म्हणटालो, म्हजें जिवीत अजून अर्दें चल्लें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलेलीं वर्सां नरकांत काडचीं पडलीं. जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळो. हांव म्हणटालो, जिव्या मनशाच्या देसान आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतात तांचे मदल्या आनी कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळो. गोरवां राखणाच्या तोंबू वरवीं म्हजो तोंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या परी म्हजें जिवीत रेवडायताय, भोंवरींतल्या ते कापून उडयताय. जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळो. सायबा, तुजे खातीर म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जिवो सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora. ताणें आमचो पिडारोग काडलो आनी आमच्यो बोडलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोने जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, सगलीं तुमी गोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात तीं म्हजे सोरशीं येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी ओडू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आमकां तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, तरेतरेचे कश्ट आमच्या जिवितांत आसात. जावं आमी जाणटीं ओ नेणटीं, जावं आमी ग्रेस्त ओ गरीब,
आमच्या सगळ्यांच्या जिवितान वेगवेगळे भाशेचे कोश्ट आसात, दुयेंस पिडा आसा. पूण जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश्ट येता तेन्ना आमी कितें करता काय? आयिल्ले कोश्ट पळोवन, दूख पळोवन देवाक आमी शिणटा काय? कोश्ट पयस करूंक खोटी व्यसनां आमी घेतात काय? निराशी जावन बेजार जावन ह्या कोश्टान कुड्ड्या देवाक आमी बुजता काय? आनी देवाक शिणून खोटी व्यसनां घेवन आनीक कुड्ड्या देवाक बुजून आमचे हे कोश्ट दूख पिडा पयस जाता काय? दुबाव विरीत ना. तर हे कोश्ट कोण पयस करतलो? ह्या कोश्टाचो फुडो करूंक आमकां कोण घोटाय दितलो? फक्त जेजू. सो आयच्या शेवट मनान म्हणटा, तुमी सगळीं कोश्ट करतात ती आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. प्रितच्या भाव भयणींनो, मानवी पादाग्नलाच्या नोवेनाचो आज 8वो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा कोश्टांनी जेजूक एकवटून बोरवशान जिविताची यात्रा करुया. प्रितच्या भाव भयणींनो, ह्या कोश्टांचो फुडो करूंक जेजू जालो आमकां एक नामुनो. आमकां सोडून फावो करचे खातीर जेजूच्या जिवितांत कोश्ट आयले. मागीर ते मोनाचे कोश्ट ओ कुडीचे. मोनाचे कोश्ट म्हणचे जेजू सांगाता 3 वर्सां रावले उपरांत ताचे सोरशे जेवले खाले उपरांत जेजूच्या कोश्टा वेळार पयशांच्या आशेक लागून एकल्यान शिसान जेजूक विकलो. आपलो जीव सांबाळचे खातीर दुसऱ्या शिसान जेजूक नाकारलो आनी आपलो जीव सांबाळचे खातीर हेरूय शीस पळोवन गेले. जेजूच्या कोश्टा वेळार जेजू कोश्ट सोंसतना अशें आपल्या शिसांनी केले म्हणून जेजूक एक तरेचे मनांत दूख. सोडून फोव करचे खातीर जेजूचे फक्त मनाचेच दूख न्हय पूण कुडीचेय दूख आसले. आनी ते म्हणल्यार चापकाचो मार, कांट्यांनी विणलेलो आनीक तकलेक रोंबयलेलो कांट्याचो मुकूट, बारादीक कुरीस आनी शेवटाक कालवाली दोंगरार ओडवड्याचें मरण. पूण जेन्ना जेजूच्या जिवितांत मनाचें दूख ओ कुडीचें दूख आयलें तेन्ना जेजून आपल्या बापाक शिणूंक ना. उदीक जाल्यार तो बापाक एकवटून रावलो आनी ताच्या येवजणे प्रमाणे बरोवशान चलून ताणें आमकां सोणवण फावो केली. ओय प्रितच्या भाव भयणींनो, आमचे कोश्टाचो फुडो करूंक जेजू आमचो नमुनो आनी होच नमुनो घेवन शिसांनी पवित्र आत्म्याची घोटाय घेवन कोश्टांचो फुडो केलो. जायते भाग्यवंत मनीसूय जेजूक नमुनो धरून आपल्या कोश्टांनी बरोवशान आपल्या जिविताची यात्रा केली. आनी तांतलो एक म्हणल्यार भाग्यवंत मानिवोस पादाग्नेल. कोश्ट कितें म्हणटात ते पादाग्नेलान ल्हानूसपणान वळखिल्ले आनी अणभवले. मागीर ते कोश्ट जावं आपल्या आवय कोश्टांत आसा तेन्ना कोश्ट कितें म्हणटात ते तेणें वळखिल्ले जेन्ना आपल्याचेरूच दुयेंस आयलें तेन्ना आनी कोश्टान जी आसली आनी आपल्या लागीं मागणी करूंक येताली, मागूंक सांगताली,
तांचेय पासत ताणें मागली. प्रितच्या भाव भयणो, पाद्री जातूच ताका वेगवेगळी जबाबदारी दिल्ली आसली. रायतूरचे सिमनारीन ओत्मीक गुरू कसो तो आसलो आनी ओत्मीक गुरू आनी ह्या सेमिनाऱ्यांक मार्गदर्शन दितना तो म्हणटालो, जेन्ना तुमी वाडयांत विजिटाक वयतात तेन्ना लोकांच्या घरांत बसात, कितें सांगतात ती मनान आयकात, तांचे विशीं तांचे कोश्ट तांचे दूख सांगतात तेन्ना तांचे पासत मागात आनी तांकां ओत्मीक घोटाय आनी बळ दियात. आनी हें फकत ताणें आपल्या सेमिनाऱ्यांकूच न्हय पूण आपल्या जिवितानूय ताणें पाळलें. जुंय जुंय तो फिरगुजीन ताणें काम केलें, जावं तें रायतुरा, सावळदे, कुमटा, शिरवळा, ज्या लोकांच्या जिवितांत तो आयलो आनी ज्या लोकांनी ताका आपल्या दुयेंसा विशीं, पिडे विशीं, कोश्टा विशीं सांगलें, तो तांचे पासत जेजू लागीं मागतालो. आनी जायते जाणांक पिकोवणी मेवली. ही पिकोवणी फक्त तो जिवंत आसतनाच न्हय पूण आज पासून तो स्वर्गार रावन जी ताच्या लागीं मागता तांचे पासत पादाक जेजू लागीं मागता. आनी जायते जाणांक पिकोवणी मेळटा. कांय वर्सां आदी हांव दमाव आसलो आनी जशे भाशेन हांगासर दर एक ब्रेस्ताराक पादाग्नेलाचें नवें चलता जाता तेच भाशेन मीस जातूच थंयसरूय आमी हे नोवेनाचे मागणी करताले. आनी मीस जातूच आनी मागणी करतूच एक क्रिस्तांव आग्नेल रोशन म्हणलोलो, म्हाका येवन म्हणूंक लागलो, आयज म्हजें ऑपरेशन आसा. आयज हांवें मिसांत मागलां आनी पादाग्नेलाकूय हांवें फुडें घातलेलो आसा. फादर म्हाजे पासत माग. आनी मागणें करून हांव म्हज्या रेजिडेंसांत गेलो उपरांत ऑफिसान आनी सुमार 10:30 वरांचेर जेन्ना हांव इगर्जेचे मुखार आयिल्लो तेन्ना म्हाका हो परत मेवलो आनी आमी विचारलें, आज तूं वचोंक ना, गाडी तुका मेळोंक ना? ना फादर, हांव आनी म्हजी पतीन गेल्ली. पूण आमी गेल्ली तेन्ना दोतोरांनी आनी नर्सांनी सगल्यो वस्तू तयार करून दवरल्ल्यो. पण दोतोरान सांगलें आनी एक फावटी आमी एक्सरे काडून पळोवया. आनी एक्सरे काडून पळयत जाल्यार जे सिस्ट आसलें तें नपयत जालें. दोतोर कोंकणो तो म्हणूंक लागलो, तुज्या देवान तुका बरो केला. ताका लागून हांव आतां हे इगोर्जींत आयला देवाक आर्गां दिवंक, पादाग्नेलाक आर्गां दिवंक. प्रितच्या भाव भयणो, जेन्ना आमी विस्वासान मागता तेन्ना त्यो वस्तू जेजू आमच्या जिवितांत दिता. आयज सुरवातेक सांगला ते भाशेन क्रित भाशेन आमी मागणी कोत्ता पिडीवंता पासत. जरी तर आमी कसलेय पिडींत आसात, कसलीय कश्टांत आसात, विस्वासान पादाग्नेलाक फुडें घालून जेजू लागीं आमी मागुया. जावं आमी बरीं नात मनान तशेंच कुडीन, गुळे जायत आमची भुरगीं बाळां, गुळे जायत पयस पयस आसलेली आमची सोयरी दायरी फोनाचेर आमी उलयतना सांगलां, हे तरेची पिडा म्हज्या जिवितांत आसा, हे तरेची कोश्ट म्हज्या जिवितांत आसा, म्हज्या पासत माग. ते सगळे आमी उगडास करून विस्वासान आमी पादाग्नेलाक फुडें घालून जेजू लागीं मागुया. आनी ह्या कोश्टांनी जेजूक एकवटान रावन बरोवशान आमी आमची जिविताची यात्रा करुया. सगळीं आमी उबी रावुया. जेन्ना आमी भावार्थान आनी विस्वासान मागणी करता तेन्ना जेजू आमचें आयकता. हीच खात्रीन बरोवशान मागण्यान थोडीशी मागणी आमी देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेवंतां आनी दूख कोश्ट सोंसतल्या सोवें केरीत हुस्को दाखोवंक
वेळा वेळार तांकां भेट दिवन देवाच्या उतराच्या आदारान तांचो बरवंसो वाडोवंक तांकां देवा बापाचो आदार मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बापा ही मागणी आय. ह्या मिसांत भाग घेवंक जायतीं आमची पिडवंत आनी दुखांत कोश्टवतलीं भावा भयणां हाजीर आसात. बापान तांचे सोबे आपली दया दाखोवंक तांकां पिकोवणी फावो करूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बापा ही मागणी आय. पिडेवंतांक आदार दितलीं आमची भावा भयणां भोव करून दोतोर, नर्सी आनी हेर गोरचीं जीं तांचो सांबाळ करतात, तांणी पिडेवंतांतल्यान जेजूचें रूप पळोवंक आनी सेवेत चाकरेच्या मोनान आपलो वावर करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बापा ही मागणी आय. मानिवत आग्नेलाची देख घेवन आमी कोश्टांक भावार्थाचे नदरेन पळोवंक आनी आमी कोश्टवतांव तेन्ना जेजूक एकवटून रावूंक आनी कोश्टां उदेशी सोडवण आसा हें भावार्थाचें सोत तिरायेन समजूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बापा ही मागणी आय. मोगळ बापा, कितलीशीं आमची अडचण्यो गरजो तुज्या मुखार बावार्थान बरोवशान आमी उबारल्यात. आनिकूय आमच्या काळजा मनांत आसात, जावं आमच्या पासत, जावं आमच्या भुरग्यां बाळा पासत, जावं आमच्या फुडारा पासत. हे सगल्यो गरजो तुज्या मना प्रमाणे आनी आमच्या बोलापणा उपकारता जाल्यार त्या आमच्या जिवितान फावो कर म्हणून आनी आमकां दादोशी दर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Sugapura gustagate, ensangere cinevate, attau bapa betunguga, udiani soya bangga. Engiami sumur pita, tentu manun gemunata. Mangoya chama sarotan, misuluntuge doyal poran. Engiami sumur pita, tentu manun gemunata. Margoya chama sarotan, misuluntuge doyal poran. म्हज्या भाव भयणींदो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान स्तोत पुदविदा देवा बाप्पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र विचारांक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भो दयाळ बापा, आमच्या जिविताची दरेक गोडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्याच हातांत आसात. ह्या बलिदानांत जेजूच्या कोश्टा मोन्ना बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीचे कोश्ट आनी दुखी आमी तुका भेटयता. जसो तांच्या पिडेक लागून आमचेर आकांत आयला, तसोच तांकां मेळ्ळोली भलायकी खातीर आमकां संतोश भोगूं. हें आमी मागता आमच्या जेजूचे क्रिस्ताचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारतां. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोद पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सूर काळ्यान सुरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. त्या तुज्या उनोद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें जेजूक पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदारीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मोन्नाचे जोयत व्हरून पुनर्जीवनपण आमकां उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान सोमेस्त भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचे कित्तोन एकाच ताळयान आमी गायता. Surgali संसार भला तुझ्या वैभवा, स्वर्गी तुका जोयजोय, स्वर्गी तुका जोयजोय. सर्वेस्पराचे नावी एका ताकाजोय, स्वर्गी तुका जोयजोय, स्वर्गी तुका जोयजोय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुकवेच्या आदीं जेजून उडो घेतलो. बापाक दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरे जेवण जातूस जेजून काल्स घेतली. नव्यान बापाक दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान आनी सासणी कोरोराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळट्याक
तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत हें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. जेजू तुझे मरण आमी समोर उठताव. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटाव. तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेगताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगटीपणी उगडास करता आनी हो सुणो आनी सोनची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां सगल्यांक फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पळयत आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियांव आदारी गवंडी बापा आनी सगल्या नेगी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जोरवी त्याचे जो सांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोदपोदेदार बापा सर्व अनेक वैभोग तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बगूस आनी आमकां तायनेट पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवासकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनाच्या येण्याक आमी बरोवशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्फूर्ती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता एक फावटी तुवें तुज्या दोन मुताक म्हणलें आनी ह्या सकाळच्या वेळार हांगा एकटोल्यांक तांकां दोर एकल्याक तूं म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. सुम्या आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयसुबेची पवाडत्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जी येता राज उठचुलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. इस्ती देवाची शिडी जी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शिळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù moja deva, aureta geucha kuka. Gesù moja deva, aureta geucha kuka. Yo moja Gesù, somes moje. Kali saiba Vita duka Yo moja Jesu Sogles moje Kali saiba Vita duka Gesù moja deva, auleta eu jacuca. Gesù moja deva, auleta eu jacuca. Yo moja mia, ani saiba. Razvotu Isu Sodatuko Yo moja mia Ani saiba Razvotu Isu Sodatuko Gesù moja deva, aureta eu jacuca. Gesù moja deva, aureta eu jacuca. Yo vikintu yo, maka tuje. Saudiucha Turpin Burcha Yo vikintu yo Maka tuje Saudiucha Turpin Burcha Gesù moja deva, aureta eu jacuca. Gesù moja deva, aureta eu jacuca. Gesù आमचे काळजांत आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया, वाखाणुया, आर्गांव दिवया. प्रार्थुया.
कोनवळ्या बाप्पा पिडे शिडे वेळार तूंच आमचो तीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडीन आसलेल्या आमच्या भाव भयणीक तुज्या मोगाचें बळ दाखय आनी तुजे सासायेन बरी जावं. तुज्याच बरी जावन तुज्याच बावार्थ्याच्या जोम्यान ती तुका वाखाणूंक पावूं. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसूया. आनीक एक पावलिश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर उपोट बेळसांवां घालची म्हूण आमची खालती मागणी. कांय कळोवण्यो तुमच्या किरीत इंतेसांवां पासत मिसां तुमच्यान आमच्या ऑफिसांत दिवंक येता. इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेन बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक मेळटा आमच्या पुस्तकशाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत. आमचे पिलाचे संस्थेचे पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक तांच्या शिंकपाक आनी आकारणीक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत मेवची. तशेंच आमच्या फादर आग्नेल ऑर्फनेजीन शिंकतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार करूंक सोदतल्यांनी आमच्या ऑफिसांत वचून तुमचो आदार दिवचो. इश्टानो, आयज नोव्हेंबराची 18 तारीख आयचे सकाळचे 10:30 वरांचे मिसार किरीत पिडीवंताचे पासत कुमसार मीस आनी पवित्रलाची माखणी आसतली. तुमच्या घरांनी पिडींत आवय बापूय बाबा भयण आसा जाल्यार तांकां हाडात. व्हीलचॅराची सवलती आसतली. आयज नोव्हेंबराची 18 तारीख सकाळीं 9 ते 12 वरां पर्यंत बांबोली मेडिकल कॉलेज हाचे ब्लड बँक हाचे सहकारान पिलाची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारीन चलयतले. तुमच्यान ह्या बऱ्या वावराक आदार दिवंक आमी तुमकां उलो मागता. अंडरस्टँड वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी मिसाचे बेडींत कसो वांटो घेवचो हाची माहिती आसा. तुमी थंय घेवचे. तशेंच मानेवंत आग्नेलाच्या जिविता वयर आदारिल्लीं आनीक जायतीं पुस्तकां आमच्या पुस्तकशाळांत मेळटात. इश्टानो, आमचे पिलार संस्थेचें एक मासीक फादर आग्नेलो स्कॉल आनी सातोडे वावराड्यांचो इश्ट उजवाडाक येता. ताचेर आमच्या मिसावाच्या वावराची खबरो आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसाचे भायर कावंटर आसात. थंय तुमच्यान ते घेवंक येता. वो वर्साक फकत 250 रुपया भरून सबस्क्रायब करून आमच्या झेवियरन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवंक आमी तुमकां उलो मागता. नोव्हेंबराचे 20 मानेवंत आग्नेलाचे 98th डेथ एनिवर्सरी ह्या दिसाक सांजची 8 वाजता फादर आग्नेलो स्कॉलाच्या हॉलांत एक फ्री तियात्र आसतलो. ताचें नांव बोरवोसो आमकां फटयना. बरयणार डॉमिनिक कार्वालो. सगल्यांक तुमकां आमंत्रण. तुमकां कोणाकूय पेंडलाचो खर्च दिवंक खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवंक येता. मोगाड इश्टानो, मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज रितिना फेर्नांदीस वास्कोतान अशें सांगूंक लायता. हांव बरी पासार जायनासलीं देखून वैजाक मेवलीं. वैजान ECG आनी स्कॅनिंग करतूच सांगलें की म्हज्या किडनींत फादोर आसात आनी 2 शिरांत ब्लॉक देखून ऑपरेशनाची गरज म्हूण सांगलें. हें आयकून म्हजेर आकांत आयलो. मानेवंत आग्नेलान म्हाका सदांच आदाराक पावता म्हणटूच हांवें मानेवंत आग्नेलाक उलो मारलो आनी ह्या विघ्नांतलें ऑपरेशन करिनासतना बरें कर म्हणून भावार्थान मागलें. दुसरे फावटी ECG आनी स्कॅनिंग करतूच सगळें नॉर्मल मेवलें. हो व्हड उपकार मानेवंत आग्नेलाच्या विनवणीन देवान म्हजे थंय केल्लो आसा. मानेवंत आग्नेलाक चड दिन वाचता आनी बेगीनूच साताचो मान मेळोवंक हांव मागतां. होय मोगाड इश्टानो, भावार्थ आनी भावार्थान केलेले मागणी. आयज आमी ह्याच भावार्थान
ह्या जाग्यार मानिवत आग्नेलाच्या पांयाशी आयिल्लीं आसात. आमचो भावार्थ जागोवया आनी केदी भशेन आमचे इतिहासावा, आमची आवडी, आमचे प्रश्न, आमचेर आयिल्ले सगळे भावार्थान मानिवत आग्नेलाच्या मजतीन देवा बापाच्या हातान घालुया. आनी सायबा, तुजो आदार, तुजो आशिर्वाद, तुजी पेकोवणी आमकां सगल्यांक दी म्हणून मागुया. आनी आमचे पासत मागतना इश्टानो, जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायिल्ले आसा. तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. कितें भशेन मानिवत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळचे खातीर ह्या नोवेनांच्या दिसांनी आमी मागतात. तरी सगळीं ते सगळें एकठांय करुया आनी आमी सगळीं उबी रावन मानिवत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमची सोडवणी खातीर तुजी माणावूर दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कोणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. उगणीत काकच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. मी सोमतोच पिढीवंताचेर आशिर्वाद इगोजेंत आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोत पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. पादाग्नेल आमच्या इश्टा, आमकां तूं सोडू नाका. ह्या परदेसांत आमकां घाल. स्वर्गांत तुजो आदार. पादाग्नेल आमच्या इश्टा, आमकां तूं सोडू नाका. ह्या परदेसांत आमकां घाल. स्वर्गांत तुजो आदार. गोंये आमचे बागीचे, तुझा मोराचे देणे. पादाग्नेलाचे पायणे, हालूंक ताका